नमस्कार. देव बरी सांज आवडेता कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय ही कार्यावळ पळोवणाऱ्यांक आनी आयकणाऱ्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी साउथ एप्टन UK हांव सूचना तुमच्या मुखार घेवन आयला म्हजी नवीन एक कविता. चला तर इश्टानो आयकुया ही म्हजी नवीन कविता जाचें नांव जावन आसा ते काळजाच्या कागदाचेर 2 शब्द बरोवन गेले. ते काळजाच्या कागदाचेर 2 शब्द बरोवन गेले. ते गोड गोड ओठांचेर हात फिरवून गेले. ते गोड गोड ओठांचेर हात फिरवून गेले. ते म्हज्या विस्कटलेल्या मनाच्या धाकट्या धाकट्या कुडक्यांक आवरून गेले. ते म्हज्या विस्कटलेल्या मनाच्या धाकट्या धाकट्या कुडक्यांक आवरून गेले. ते म्हज्या खंयच्या खंय पडलेल्या पावलांक रोखडेच सावरून गेले. ते म्हज्या खंयच्या खंय पडलेल्या पावलांक रोखडेच सावरून गेले. एका खाली कागदाचेर ते ओळी सोडून गेले. एका खाली कागदाचेर ते ओळी सोडून गेले. मनान दूख दूख लावन गेले. मनान दूख दूख लावन गेले. माझ्या कडल्यान परतुपाचो आदेश घेवन ते पयस पयस गेले. म्हज्या कडल्यान परतुपाचो आदेश घेवन ते पयस पयस गेले. तेज्या नजरेन म्हाजी नजर ते घेवन गेले. तेज्या नजरेन म्हजी नजर ते घेवन गेले. म्हाज्या ओठा वयलो हांसो चोरून दोळ्यान दुखा दिवन ते गेले. म्हज्या ओठा वयलो हांसो चोरून दोळ्यान दुखा ते दिवन गेले. जेका सांगली स्वप्नां 7 जल्माची, जेका सांगली स्वप्नां 7 जल्माची, तेन्नाच ते हात सोडून गेले. तेन्नाच ते हात सोडून गेले. हांव पळोवकूच उरलो. हांव पळोवकूच उरलो ताचे कडेन आनी ते फाट फिरून गेले. हांव पळोवकूच उरलो ताचे कडेन आनी ते फाट फिरून गेले. ते फाट फिरून गेले. नमस्कार.